गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हादय वाचोवपा खातीर राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी झूज सुरूच. सेव म्हादय सेव गोवा ह्या माथाळ्या खाला मांद्रेच्या आनी मडगांवच्या चळवळीच्या वांगड्यांनी घेतली बसका. 12 फेब्रुवारीक म्हादय वांटोवपाच्या हेतान घरा भायर मेणवाती वा पणटी पेटोवपाचो मडगांवच्या समाज वावुरप्यांनी गोंयकारांक मारलो उलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कार्यावळीन संद आव्हानां आनी फुडलो मार्ग ह्या विशयाचेर भारतांतल्यान सुमार 350 मुख्याध्यापकांनी घेतलो वांटो. पुराय देशांत शिक्षणाच्या मळार बदल घडोवन हाडपाचें काम हे धोरण करतले, मुख्यमंत्र्यान उक्तायली आज. शिक्षणाचो दर्जोच ह्या धोरणाचो मुखेल उद्देश म्हणटा प्रसाद लोलयेकार. स्मार्ट सिटीन सदचो धूल. फोंडकुला रस्ते बंद केल्ल्यान बेजारल्यात पणजेकार. महापौर आनी थळाव्या आमदारा उपरांत आतां राज्याच्या नगर विकास मंत्र्यानय लोकांक थोडे पाशेस काडपाचो दिलो सल्लो. नगर विकास मंत्री पणजे बदला मोपाक घोशीत करता काय स्मार्ट सिटी? गोंयकारांक आनी एक प्रश्न. बाणावले तात्पुरतो टॉयलेट बांदून टॉयलेटीचे पायप सरळ साळ न्हंयत सोडिल्ल्यान थळावे लोक आनी आमदार जाले फुर्योज. गोंय राज्य नियंत्रण प्रदूषण मंडळान खोके मेळिल्ल्यान कानार ओडल्यात केस. वेंझी वेगसाचो सणसणीत आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीत रस्त्याचें काम चालू आसा खंय, पूण कितलो तेंप चलतलें खबर ना. सदचो धूल फोंडकुला आनी वचत थंय रस्ते बंद केल्ल्यान पणजेकार मात बेजारल्यात. महापौर आनी थळाव्या आमदारा उपरांत आतां राज्याच्या नगर विकास मंत्र्यानय लोकांक आनी थोडे पाशेस काडपाचो सल्लो दिला. पळयात. नगर विकास मंत्र्यान एका रस्त्याच्या उक्तावणा वेळार हे विधान केले. कंत्राटदार रस्ते खणत आसात जाल्यार ह्या खणकामांक पणजेचे लोक खूप कश्ट घेवन तोंड दितात. समस्या फकत रस्ते खणपापुरती मर्यादित ना, तर काम करपाची पद्दत आसा. सातिनेसच्या फोंडकुलांनी फाटोफाट 2 ट्रक पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. शाराचो महापौर आनी आमदार मात ह्या प्रस्नाचेर ओगी आसात. शारात चलपी अनियोजित बाबत कामाक कुड्डेपणान तोंड दियात अशें सांगून अधिकाऱ्यांनी सगळ्याच जापसालदारकीचेर हात धुवन घेतिल्ले दिसता. पणजेचो आमदार आतानासियो मोन्सेरातान नोव्हेंबरात कितें सांगले ते आयकात. The people have got to bear with a little difficulties if you want to see something good for Panjim to come up. I understand people there is a hardship that the people are facing as far as parking facilities and all that concern. But you will see the outcome of this, the trouble what the people are taking. You will see the outcome in another 6 months to a year's time. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबर सावन सुरू आशिल्ल्या बालभवन रस्त्याचे काल नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केले. मंत्र्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या रस्त्याचेर अत्याधुनिक गटार जोडणी, जमनी पोंदा वीज पुरवण आनी रियल टायम फॉल्ट डिटेक्शन आसा. पूण ह्या एका प्रकल्पाक सुमार 4 म्हयने लागले जाल्यार पुराय शाराचे काम कितलो तेंप चलतले हे सांगपाक शकना अशेंच मंत्र्याच्या उलोवपा वयल्यान स्पश्ट जाले. आमचे वाळपय बी तेन्ना जेन्ना आमी ब्युटिफिकेशन पयली फावट ब्युटिफिकेशन म्हणटा ते केल्ले तेन्ना आमकांच गाळ्यो पडटाल्यो की बाबा ह्या तरेचे ना, पावस आयला आमकां ह्या तरेचे गोश्टी घडटा. पूण जेन्ना हे सगळे कन्सॉलिडेट करचे पडटा, जेन्ना कन्सल्टंटाक फ्रॉम स्क्रॅच चालू करचे पडटा, हे सगळे गोश्टीक वेळ लागता. आनी म्हाका तरी दिसता की लोकांक, पणजेच्या लोकांक आनी आमचे मेयर आनी आमचे मॅडम कलेक्टर जे MD आहा आमचे स्मार्ट सिटीचे, तेंचे मार्गदर्शन सकयल योग्य ते काम चालू आहा. मातशी अडचण जाल्या लोकांक आनी ते अडचण म्हाका दिसता की लोकांनी आयजचो इनॉग्रेशन जाल्लो वो पॅच पळयल्यार तेच रेप्लिकेट दुसरे कडेन जातले. आनी ह्याच तरेचे काम आमकां करूंक जाय. जे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट आहा ते बी स्मार्ट सिटीचे सकयल आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी केल्लो आसा. आतांच आमी पार्क एक इनॉग्रेट करून आयिल्ले आसा. तेच्या भायर आनी एक पार्क थंय आल्तिनो आमचे मेयरान आनी आमचे स्मार्ट सिटीचे MDन ते तयार केल्ले आसा. ह्या आयज बाब मंगेश प्रभुकर बी असोसिएटेड आहा ह्यो सगळे मास्टर प्लॅन तयार करपाक. आनी एक बायोडायवर्सिटीचे वेगळ्या नजरेन आमकां जर पणजी शहर जर आमकां वेगळ्या तरेन फुडें व्हरूंक जाय तर मातशें पासियेंस दवरपाची गरज आहा. आनी तुमीच फाल्यां म्हणटले की योग्य तें काम मेयरान केल्लें आसा, स्मार्ट सिटीचे MDन केल्लें आसा आनी आमकां ह्याच तरेन फुडें वचूंक जाय. अडचण जाताच, हांव ना म्हणना. सगळे गोष्टी जर टिका करूंक जाय जाल्यार जाता, पूण जेन्ना ते आउटकम
च्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हांगा पळयल्यार एक वेगळे तरेचें वातावरण दिसता. फाल्यां हांगा ग्रावंड फिफा लेवलाचो ग्रावंड जर तयार जाल्यार तुमीच म्हणटले आमच्या भुरग्यांक खेळपाक वेगळे तरेची सोयी सुविधा उपलब्ध केल्ली आसा सरकार. आनी म्हाका तरी दिसता ती जे अडचण लोकांक जे आसा ते एकदां कंप्लीट जाल्यार लोकूच म्हणटले की योग्य तरेचे आनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. आयज हो उदाहरण आहा. आयज एक स्ट्रेच आयज उद्घाटन जाल्लें आसा. पूण असले गोष्टी इंटिग्रेट करपाक आनी हे सगळे गोष्टी जे पयलीं जे जावंक ना ते सगळे मार्गार लावपाक तर वेळ लागता आनी म्हाका दिसता की बऱ्यापैकी काम चल्लां स्मार्ट सिटीज. मजेची गजाल म्हळ्यार पणजे संघर्श करता आसतना नगरविकास मंत्र्यान मोपाक स्मार्ट सिटी म्हण शॉर्टलिस्ट करपा खातीर धाडला. शॉर्ट लिस्टिंगान आमी मोपा बी आमी दिल्ले आसा. तेय बी आमकां दिसता की आमी सिलेक्ट जातले. पूण गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. बाणावले NH66 महामार्गाचे काम चालू आशिल्ल्यान कामगारांनी तात्पुरतो टॉयलेट बांधलो खरो, पूण टॉयलेटीचे पायप सरळ साळ न्हंयत व्हरून सोडिल्ल्यान थळावे लोक आनी आमदार फुर्योज जाले. गोंय राज्य नियंत्रण प्रदूषण मंडळ कांयच करिना. तांकां खोके मेळिल्ल्यान तांच्यांनी कानार केंस ओडल्यात. तांकां लागून बेकायदेशीरपणां चालूच आसात असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसन केला. आयकयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली पुराय माहिती. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 जे हायवेचे काम चालू आसा ह्या जाग्याचेर आसात. आनीक ह्या जाग्याचेर आमी तुमकां दाखयतात की जे नॅशनल हायवे 66चे जे काम करतात रोडाचे, हे जे काम करपी वर्कर्स आसात, ह्या वर्कर्सच्या ओनर जो आसा वर्कर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कशे टॉयलेट न्हंयचे कुशी बांदला रिवर सालीच्या, आनी कशे जे आपल्याली शिवेज आसा ही कशी उदकां सोडल्या ती तुमकां आमी आज दाखयतात. आज MLA आयले कडेन आसा आनी MLA वेंजी वेगसान तो आख्खो काडपा लायला. ते काम थंयची बंद कर म्हूण सांगला. कित्याक उठले सुटले तुमी सगळे काडटा आनीक रिवर साली सोडटात. पयरूच आमी दाखयल्ले आनीक सांगले की सिवरेज प्लांटांतल्यान बरें उदक येता तें दाखयल्लें. तेंचे इंजिनियरान सांगलें. आनी आज हे जे वर्कर्स आसात, हे कॉन्ट्रॅक्टराचे जे मनीस आसात, हे कशे आपल्याला जी सिवेज आसा ही टॉयलेट तेजेर बांदून कशे डायरेक्ट ते उदकां रिवर साली सोडल्या तुमकां आमी दाखयता. आनी त्याच बरोबर हेजेर हें काम बेगीच्या बेगीन बंद केले कडेन आसा आनी असली काम बेगीच्या बेगीन बंदूय करची म्हणून MLA मागता. ना जाल्यार रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जातली. आनीक दुसरे वटेन MLA म्हणटा की MLAन हीच काम करपाची काय म्हणून, हे आपल्याक जाय तें करतले आनी आमी येवन बाकी काम सोडून हें काम करप हें खंय तरी सारकें आसा MLA. कित्याक खंयच्या जाग्याचेर जर कितें करता जाल्यार तें कायदेशीर करूंक जाय. असले नाकासले खंयी बांदून उदक पोल्यूट करूंक जायना. आज आमी आतां ही जी वेस्टर्न बायपास जो पास जाता हांगे जे लेबर आहे थंय वचून टॉयलेट बांदिल्ले तेमी आनी डायरेक्ट उदकांत. सो हें सगळें कित्याक चलता? हें सगळें चलता बिकॉज काही भरपूर जाणां हिंग जो वडिला एनवायरमेंटाचो ताका कांय पण गेलो ना. गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट डुईंग एनीथिंग. सब चलता है. जे भाशी विजयान असेंब्ली म्हणलें 50 कोके ऑल ओके, हेंका कोकेय कोके सब ओके. म्हाका सुद्दां गोवा पोल्यूशन बोर्डाचे प्रॉब्लम उदय जालो. तांकां एक खोके मेळ्ळो हय तो ऑल इज ओके. आनी ओके म्हणटकीर हें जाता आमकां आनी आम सांबाळपाचें. परत परत येन आनी काडूंक लागला. सगळे कडेन आतां MLAन हें करपाक धांवपाचें because there is no responsibility. This is again I am putting on record and this is for the Chief Minister to understand very clearly your Goa State Pollution Control Board is not functioning. ताका लागून तुगे टॉयलेट दिसची पडटाय रिवराचेर आनी रिवराक घाण चोय. Your member secretary is not functioning. That is the reason everybody is taking advantage. And you want me to again and again put evidence on record that she is not functioning. ती जरी तरी स्ट्रॉंग आसली जाल्यार आख्खे गोंयभर मेसेज वयताली असो कोणा लोकांक. सगळे जाणां इज एवरीथींग इज ओके. खोके कोके ऑल इज ओके. तेणें 50 खोके म्हणले कितले खोके ते खबर ना आतां. सो दीस इज द मेस. आतां हे काडटाचे. दीस इज वॉट आर रिमुव्हिंग. आनी आमगे हो लोकल रॉक बाब आमगेलो जो जे कॉल्डर्स दे ऑल्सो केम हियर. तांकां सांगिल्लें तेंगे आयकना जालें आनी ते आतां हे काडपा लायले आनी आतां मानाय मातसो आतां वी आर गोइंग टू शिफ्ट देम. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. दीस इज द ओपन टॉयलेट. आणि आमगे काम सगळें सोडून हें खाटी लागपाचें. डिपार्टमेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हादय वाचोवपा खातीर राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या पावंड्याचेर आपापले परीन झूज सुरूच आसा. सेव म्हादय सेव गोवा ह्या बॅनरा खाला मांद्रेच्या लोकांनी चळवळ करून आवय म्हादय खातीर झुजपाचो संकल्प केलो. जाल्यार मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळांत सेव म्हादय सेव गोवाच्या चळवळीच्या वांगड्यांनी बसका घेतली आनी 12 फेब्रुवारीक म्हादय वाटावपाच्या हेतान घरा भायर मेणवात आनी पणटी पेटोवपाचो उलो प्रत्येक गोंयकाराक मारलो. पळयात. राजकारणात निगडीत नासलो ते प्रत्येक घराघरांसून येवन निगडीत आसा आनी सगळ्यांक खबर आपूण तें पार्टिसिपेशन जायना. तर पार्टिसिपेशन जायना हेच्या खातीर आमकां विचार आतां करचो पडटलो. आमी आज म्हादय 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 म्हणटात. म्हादय आमची आई सगळे सगळे खरें. साखळेचे ते सायडीसून येता बार्देसकारांक जास्त इफेक्ट जाता. तर आमी सगळ्याक चिंततो आयज आमी येतो पण हेचो फायदो आमकां पेडणेकाराक कितलो जावंक शकता हेचो विचार आमी अजून करूंक ना. तरी तिळारी सारख्या जर हेंच्यांनी फाल्यां महाराष्ट्रांत जर हीच जर नदी बंद केली ती तेंच्यांनी येयली जाल्यार आमची परिस्थिती काय आसतली. हे युद्ध आसा ते मोठे युद्ध आसा. ह्या युद्धात जर आमी हरले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट गेलो जाल्यार सरकार काय करू शकता. खूप वेळाचेर असं जाता की गोंयांत काही श्रद्धास्थानां आसतात, धार्मीकरित्या खुबशे लोक कनेक्टेड आसतात आनी ताका लागून एक तो उपक्रम पण असं म्हटलां की 12 तारखेक आमी जमल्यास कलश आनी कॅथलीक बांधव असो तेंच्यांनी कॅन्डल लावन तेचो एक हें करप. पत्रकारांक रिपोर्टरांक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक घेवन म्हादय संदर्भात तुजो स्टँड काय आमदार म्हणा गोंय विचारपाची गरज आहा. जर आमचो रिप्रेझेंटेटीव प्रतिनिधी जर ताका स्टँड ना जाल्यार आमी काय करूं उपयोग. लोकांक कळना न्हू आमच्या प्रतिनिधीचो स्टँड काय आसा तुज्या म्हादय बद्दल. उलयत न्हू आमी म्हणतो की सरकार तेंच्यांनी जे आमदार आहा न्हू तांकां आमदारांक पयलीं विचारा. आमकां सगळ्यांक वचपाची गरज आसा. सरकारा विरुद्ध ना किंवा भाजप सरकारा विरुद्ध ना हे लोकांक पटोवन दिवची गरज आसा. लोकांक भंय दिसता की सरकारा विरुद्ध आयले जाल्यार आरोलकरांक सांगले म्हणजे केशी घालतले आणखी काय घालतले. हेका लागून लोक फुडें येयनात आनी तेचे खातीर हो लढो जो आसा तो खंयच्या सरकारा विरुद्ध ना खंयच्या पक्षा विरुद्ध ना हे आमी लोकांक पयलीं पटोवन दिवंक जाय आनी तेंच्या मनांतलो भंय जो आसा तो पयलो काडून ही गरज पहिली आसा. आनी तातूंतल्यान दुसरी गरज जेका आमी आई म्हणटा म्हादय आमची आई आनी जे माता भगिनी जे आसा ते माता भगिनी सुद्दां ह्या लढ्याक कशे येतले तेचोय आमी विचार करून गांवांत सेल्फ हेल्प ग्रूप इलेक्शनाक तर म्हाका दिसता खूबच पीक येता. एका गांवांत 10-15 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता. तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून तांकां खंय तरी आमी इनवॉल्व करता. सेव म्हादय सेव गोवाच्या मडगांवच्या पंगडान म्हादयचे चळवळीत भर घालपाक शुक्राराक कोंकणी भाशा मंडळात बसका घेतली आनी येता त्या 12 तारखेक म्हादय आंदोलनाक तेको दिवपाक लोकांनी घराभायर मेनवात वा पणटी पेटोवपाचो उलो मारलो. आयकत. सेव गोवा सेव म्हादय सेव गोवा हाचो साश्टीचो कन्वेनर हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक आमी सुरवात केल्या. सेव म्हादय सेव गोवा तर्फे आमी एक दिवली पेटोवपाचें आयोजन केल्लें आसा. प्रत्येकान आपल्या घरा भायर वरांडाचेर जावं कोणाची बिल्डिंगां जाल्यार तेणें गॅलरीन येवचें. एक मेणवात ना जाल्यार एक वात पेटोवची. यू ऑल नो म्हादय समज आमची गोंयची न्हय आमची आवय समज स्नॅच करून कर्नाटका व्हेली जाल्यार आमची न्ही ती पशु पक्षी झाडां रानां मनशां सॅलिनिटी ऑफ वॉटर सगळेच आमचे हे जातले आनी लोकांमध्ये मनशांमध्ये झूज जातले म्हणून. पण बेजिकली साऊथ गोवा आता आमी प्रत्येक तालुक्याच्या सेंट्रल प्लेसीचेर आमच्यो मिटिंग जातल्यो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 हे कार्यावळीचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार शिक्षणाचो दर्जो अशें प्रसाद लोलयेकारान म्हळें. या कार्यावळीक भारतांतल्या सुमार 350 मुख्याध्यापकांनी वांटो घेतलो. पुराय देशांत शिक्षणाच्या मळार बदल घडोवन हाडपाचो काम हो धोरण करतले अशें आस्त डॉ. प्रमोद सावंतान उक्तायली.
उच्च शिक्षण संचालनालय, गोय सरकार आणि VM साळगावकर, गोयच्या बिगर सरकारी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या प्राध्यापक आणि प्रतिनिधींच्या मंचान साळगावकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनच्या जोड पावलान असोसिएशन ऑफ इंडियन कॉलेज प्राध्यापकाच्या रौप्य महोत्सवाची राष्ट्रीय परिषद घडून आणली. I have been told that the main theme of this conference is to deliberate on National Education Policy 2020. Since we are on the verge of implementing NEP 2020 in a college from the academic year 23-24, the focus of this conference is very significant. As the subtitle of the conference suggests, there will be the deliberation on opportunities, challenges and the road ahead, which will be indeed a very useful during the implementation. As all of you are aware, this policy has been formulated through the discussion and deliberation, and after obtaining the feedback from the various stakeholders. Friends, this is nothing less than a revolution in the making, a revolution that is about to transforming the entire country. While speaking about the education, our Prime Minister Narendra Modi ji has said, education does not mean the knowledge is gyan only. It is also contain a life within it. It is not an arrangement, it is a duty. It is not merely a means of livelihood. It is a precious treasure of the noble tradition of giving bestowing. The aspects which impressed me the most of this policy is entirely student-centric. It provides the flexibility to choose their own place of learning. They will be able to exit in between and take a break, join back and continue further studies. There is a provision of multidisciplinary education which will enable the students to explore the nuance of disciplines other than their chosen discipline of the studies. If you ask me what is the crux of this education policy, then it is quality, quality and quality. Everything else is linked to quality. Access to quality education. We were talking about access otherwise also, but now it is access to quality education, equity in quality education, affordability of quality education, and all these other segments of NEP, that is physical and academic restructuring. Why? To achieve quality. Research, innovation and industry linkage. Why? To achieve quality. Entirely for research, that means research-based curriculum. And the research topic to the maximum possible to be problem or issues confronting people of Goa, so that in the sense of Goa-centric issue, so that the output of consistent research can be the policy for the government. So this is the way in which we have now restructured our program. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. गोंयांत जळीमळी कोयराच्यो राशी वाडत चल्ल्यात. स्वच्छ सुंदर म्हूण घोशीत केल्ले दिवचले रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. थळावी पालिका व पंचायत हाजेर खर कारवाय करची ना जाल्यार अशेच दिसपट्टे वाडत रावतले असो भंय दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान उक्तायला. पळयात पुराय बातमी. कचऱ्याचो प्रश्न जो आसा पळय, सरकार आपल्या परीन मिटोवपाचो प्रयत्न करता. लोकांनी कचरो पब्लीक प्लेसीचेर उडोवपाचे ना अशें सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारय त्या पद्दतीन आपल्या प्रयत्न करीत आसता. पूण हो कचरो रस्त्याच्या सायडीक, तो ग्रामीण भागात आसूं शहरी भागात आसूं, खंयच्यान येता हो मोठो प्रश्न आसा. बरेचशे भायले लोक जे आसा पळय रावता हांगा आनी कचरो हाडून समजा कचऱ्या एका जाग्यार कचरो दिसलो जाल्यार थंय कचरो उडयता. आमी ग्रामीण भागात जेन्ना पळयता पळय तेन्ना लोक बरेचशे लोक ह्या कचऱ्याच्या संदर्भान खूब तांकां खबर आसा की कचरो घाण करपाक जायना म्हणून आपलो कचरो आपूण तेजी विल्हेवाट लावपाक जाय. पूण बऱ्याचशा रोडच्या सायडीन बऱ्याचशा भागान गोंयच्या उत्तर गोंयच्या आमी उत्तर गोंयान भोंवत आसता. आमच्या मतदारसंघानय आमी भोंवता, आमी अवेरनेस करता. पूण बरेचशे लोक रस्त्याच्या सायडीक कचरो उडयता. पूण त्या पालिकेन त्या पंचायतीन
आपल्या परीन प्रयत्न करपाची गरज आसा की लोकांनी त्या जाग्यार कचरो उडोवचो न्ही हेची दखल पंचायतींनी किंवा म्युन्सिपाल्टीन घेवपाची गरज आसा. डिचोलचे म्युन्सिपल चे कर्मचारी वचून बीन बुधवारा वचून आमी 2-4 बुधवार वचून बीन लोकांक एक एज्युकेशन केलें की तुमी कचरो इमिडिएटली तुमी ते हे करा आनी हिणी सुद्दां बंदोबस्त केले इमिडिएटली उचलपाक. ते 1-2 आठवडे जाले मागीर ते कंटिन्यू आसा तशे लोक जेन्ना आमी जागृत करना ते लोक आसा तशेंच उडयतात. न्ही आतां खुबश्या जाग्यांचेर आमकां ते रस्त्याचेर कचरो उडयता ते दिसता. ते तुमकां कितें दिसता ते कितें करचें ताजेर म्हणजे आतां इमिडिएटली साफ केला म्हणून दुसऱ्या दिसा कचरो दिसता थंयसर ताजेर कितें करप. ते खातीर कितें आसा आमी आतां फक्त कचरो साफच करना आजूबाजूच्या लोकांक वचून जागृताय आमी करतात. कळ्ळें न्ही. हो कोणाचो कचरो आसूं शकता ताका बरे भशेन अरे बाबा मातशें हांगा कोणी तरी उडयता तूं मातशें लक्ष घाल अशें म्हणलें की तांकां आमी मातशें थंय जागृत जाता आनी ते हें करता. आनी हे संबंधान प्लास्टीक बंदी आनी गुटखा बंदी हेच संबंधान आमी काही मेंबर्स वचून घेवन एक मेमोरेंडम डेप्युटी कलेक्टराक मी दिला हाल्ली आनी मामलेदाराक मी दिला मेमोरेंडम. तेचेर तुमी कित्याक तुमचे कडेन पवर आसा न्ही ते तुमी मातशे उपाय ते कंट्रोल करपाक तुमी तुमचो पवर वापरा म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कळंगूट खोबऱ्या वाड्यावेली बाबरेश्वर देवाची फामाद केळ्याची जात्रा 11 फेब्रुवारीक मनयतात. ह्या वेळार वेगवेगळ्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आखल्यात अशी माहिती बाबरेश्वर देवळाचो अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकरान दिली. पळयात. तयारी आमची सध्या जोरान चल्ल्या. अशा पद्दती प्रमाणे सगळें आमचें काम चालू आहा. आतां चडशें काम जाल्लें आहा आनी 2-3 दिसा भितर कंप्लीट सगळें जाता. म्हणजे फाल्यां पासून कंप्लीट जाता. चड डेली 7 दीस प्रोग्राम आहा. पयले दिसा आमची लघुदुर्ज आसा, मागीर हें आसता महानैवेद्य आसता, ताचो मागीर दशावतारी नाटक आसता पयले दिसा. मागीर दुसऱ्या दिसा मागीर सार्वजनीक सत्यनारायण महापुजा आसता, त्यानंतर महाप्रसाद आसता. मागीर रातचो मागीर घराची पावणी जाता. घराची पावणी जाल्या उपरांत मागीर नाटक हे प्रोग्राम आसता. डान्स कॉम्पिटिशन आयतार एवरीडे अशें सद्दां आसता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. फुडल्या कांय दिसांत तापमानात बदल जातलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 2 दिसांक तापमान थीर उरतलें जाल्यार सप्तकाच्या अखेरेक गरमी वाडटली. शेनवार सावन तापमानात 2 डिग्रीन वाड जावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांक तापमानात उणाव जावपाचे पयलीं तापमानात वाड जावन गरमी वाडटली. जाल्यार कांय वाठारांनी फांतोडेर दव आनी धुकेय पळोवपाक मेळटले. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. तापमानात 2 डिग्रीन वाड उपरांत 2 दिसांनी तापमानात उणाव, कांय वाठारांनी दव धुके, बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.